येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. प्रक्रिया करनासतना पीडब्ल्यूडी दर्या सोडटा शिवेजीचे उदक. बायणाच्या थळाव्यांचो आरोप. कारणीभूत आशिल्ल्या लोकांचेर नोंद करात फौजदारी गुन्हो. थळाव्यांची मागणी. शेतां बुडटा म्हूण दिवाडेच्या शेतकारांचो एल्गार. मानशेची जातात बेकायदेशीर पावणी. करात कारवाय. शेतकारांची मागणी. फुडले 5 दीस वातावरण उरतले सुके. तापमानात काय बदल ना. 21 डिग्री सेल्सियस उरतले उणे तापमान. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हॉटेलांनी राविल्ल्या भायल्या देशांतल्या टुरिस्टां कडेन हॉटेलवाल्यांनी खास लक्ष दिवचें. हॉटेलांनी राविल्ल्याक RT-PCR चांचणी सक्तीची आसा. RT-PCR पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार जिनोम सिक्वेन्सिंगा खातीर बेगोबेग तांकां गोमेकोत धाडचे. पॉझिटिव्हिटी रेट 1.8% वयल्यान 3.5%चेर पाविल्ल्यान चिंतेची गजाल जावन रावल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. ओमिक्रॉन व्हेरियंटाचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान टास्क फोर्सा बरोबर बसका घेतली. त्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. टास्क फोर्सान कांय निर्णय घेतल्यात, कांय निरीक्षणां नोंदयल्यात. सोमारा दिसा मार्गदर्शक तत्वां जाहीर करतले. मुख्यमंत्र्यान सांगले. हॉटेलवाल्या खातीर स्पेशल एडवायझरी आसा. हॉटेलांतल्या ट्युरिस्टांच्यो चांचणी घेवपाची जबाबदारी तांचेरय दिल्या. आयकत मुख्यमंत्र्याक. एडवायझरी इशू करता फॉर द जनरल पब्लीक. ओके, गोवा बाय द पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट आनी इवन दो फ्रॉम द टुरिजम डिपार्टमेंट. आमचें म्हणणें आसा की ज्या स्टेक होल्डर्सां कडेन हॉटेल्सां कडेन जे टुरिस्ट फॉरेन टुरिस्ट विशेश करून रावता तांचो एक्चुअली तांकां आफ्टर 8 days RT-PCR इज अ कंपल्सरी फॉर देम. सो तांच्यांनी आपली RT-PCR आमचे नियर बाय प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येवन करून घेवची. इफ तांच्यांनी ती करूंक ना आसत जाल्यार आमचे हॉटेल्स किंवा बाकीचे कोण तांच्या संपर्कान येता तांच्यांनी तांकां इन्सिस्ट करचें आनी RT-PCR करून घेवची. आनी इफ RT-PCR पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार तेंच्यांनी जिनोम सिक्वेन्स टेस्टिंगा खातीर फर्दर इन्वेस्टिगेशन GMCन येवचें. आमी तेंची जिनोम सिक्वेन्स टेस्ट ओमिक्रॉन टेस्ट करपा खातीर म्हणजे पुण्यांतल्या व्हायरोलॉजी लॅबांत जिनोम सिक्वेन्सिंग टेस्ट करपा खातीर धाडपाक सरकार धाडीत आसा. आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट ताच्या बद्दल सतर्क आसा आनी आपल्या परीन सर्व काम करीत आसा. आमी आतां पर्यंत वेगवेगळ्या स्टेटींनी हाजो कन्सर्न घेवन नायट कर्फ्यू आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली केल्ल्यो आसा. म्हणजे इतकेंच म्हणणें आसा आमी जी एडवायझरी जी आसा ही एडवायझरी सोमार दीस जनरल पब्लिका खातीर इश्यू जातली. कारण वी आर व्हेरी मच कन्सर्न. पॉझिटिव्हिटी रेट 1.8%च्या वयल्यान आज तो 3.5%चेर गेला. इट इज अ सिरियस थिंग. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांनी आनी हांगासर येवपी ट्युरिस्ट हांच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवची. आमची एडवायझरी इश्यू जातलीच बट तांच्यांनी खंयसरूच क्रावडेड प्लेसीन विदावट मास्क वयचें न्ही. तांच्यांनी क्रावडेड प्लेसीस एकत्र रित्या येवचे न्ही. शक्यतो ओपन प्लेसींचेरूच बाकीची सगळी फंक्शन्स आनी येता आसची. AC हॉलांत खूब कमी प्रमाणात फंक्शन्स आनी येता सगळें करचें. मास्क आपलो कंपल्सरी वापरचो. नातालां आनी नवें वर्स मनोवपा खातीर गोंयांत जायत्या भायल्या देशांतले ट्युरिस्ट आयल्यात. थळाव्या हॉटेलांनी ते राबितो करून आसात. तांणीय चांचण्यो करून घेवच्यो. हॉटेलवाल्या खातीर ताची जबाबदारी घेवची अशेंय मुख्यमंत्र्यान मागलां. जे हॉटेल्स आनी हॉटेलर्सां कडेन जे फॉरेनर्स रावता विशेष करून रिस्क कंट्रीज म्हणजे आमी म्हटलां की एप्रॉक्सिमेटली 3500 आसा तांकां कंपल्सरी करतले की तांच्यांनी टेस्टिंग जे आसा हें कंपल्सरी आफ्टर 8 days जी टेस्टिंग करपाक जाय तें टेस्टिंग करून घेवची. जेणे करून ओमिक्रॉन व्हायरस आसत जाल्यार आमी फायनलायज करपाक शकतले. आमी कंपल्सरी RT-PCR तेंच्या कडल्यान करून घेतले म्हणजे करपाक लायतले तांकां. ओके, आतां पर्यंत ज्यो रिस्क कंट्रीज ज्यो आसा फॉर एग्जाम्पल UK आसतली, रशिया आसतल्यो, ह्या सगळ्या कंट्रींतल्यान येवपी ट्युरिस्ट आमी एअरपोर्टाचेर खबर म्हणजे जी हें घेवपाक जाय जितकी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स आमी घेतात. हाज्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा तशें हेल्थ डिपार्टमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट वील कंबायनली एक्ट ऑन दीस. हाजेर आमी एक्सपर्ट कमिटीक सांगला तुमचो रिपोर्ट जो आसा ही तांची एक्सपर्ट कमिटीची मिटींग ही मंडे जातली आनी ताज्या संदर्भांतलो रिपोर्ट ते सबमीट करतले. आनी ताज्या उपरांत आमकां बुधवार दीस परत एकदा टास्क फोर्साची मिटींग घेवन फुडली जी डिसिजन्स जी आमकां घेवपाक जाय हेज्या संदर्भांतली ती सगळी डिसिजन्स घेतली वयतली. बींग अ टुरिस्टीक सीजन, बींग अ फेस्टीव सीजन आनी क्रिसमस हे खूब व्हडा प्रमाणांत गोंयांत सेलेब्रेशन केलें वता. बट ह्या सेलेब्रेशना वांगडाच आमकां प्रिकॉशन्स ही खूब म्हत्वाची आसा. सगळे लोक प्रिकॉशन्स घेतले
हाजी हांव अपेक्षा बाळगितां. ओमिक्रॉनाचो पर्यटक उद्देगाचेर जावपी परिणामाचेर टीटीजीचो अध्यक्ष निलेश शहा उलयलो. कोविडाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या ल्हारात पर्यटनाचेर आयिल्ली परिस्थिती ओमिक्रॉनाक लागून परत येवची ना अशी आस्त ताणें उक्तायली. Coming in, it is allowing the other industry, other vertical of tourism industry to start acting. Maybe small musicians, then event people, suppliers. Because what happens ultimately, the survival of the people is also very important. If we actually go to see that, as I told you, because we have to have self-regulate. Because the way the waves have come in, first wave, second wave, so we will have to take self precautions, and as a tourism industry we are trying our best to make the best possible thing to see that the industry, we don't go into the lockdown mode anymore and we progress. And I think Omicron also, the virus, I think there is a more hue and cry. If you actually see, even in the South Africa already they are saying there is 70% down in cases. So I think that trend will follow here. We may have few cases, a little bit increase in cases, but I think overall we have managed quite well, and we are confident. I am optimistic that industry will not get affected way it has been done on first wave and second wave. Obviously, Goa is a tourist place. We have to understand. टुरिस्ट प्लेस मला कित्याक करूया? It is not question of that. It is what I am trying to say is the precautions. Because see, can you give a guarantee that COVID will not come because if we are going to go on lockdown? If you see, Mumbai has a maximum lockdown. Kerala lockdown means they have a lot of hurdles right now also for people to enter, but the cases are still there. So basically it is a self-regulation, and the people too need to understand, because only major precaution is wearing mask in all this. If you actually realize, wearing the mask, right type of a mask, is a major precaution, and vaccination, which we have done fortunately. And I think we are allowing people with the either you are double vaccinated or RT-PCR test. So we are taking whatever best possible precautions. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आत्ताक एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार भलायकेच्यो गजाली सांगता, पूण सरकाराचे PWD खातें स्वताच आजनेरी करता तेन्ना आड्यान पोरसूं खाल्लें ही म्हण याद करून दिता. बायणाकारय तशेंच म्हणटात. वास्कोच्या बायणा दर्यादेगेर कसलीच प्रक्रिया करूंक नाशिल्लें सिवेजीचें उदक सोडलां. हें मेळ्ळें उदक सोडटाच सरळ अरबी दर्यांत वता. ताका लागून सागरी जीण धोक्यांत आयल्या. उदक सोडटेल्याचेर फौजदारी गुन्यांव दाखल करचो थळाव्यांनी मागला. बायणाच्या दक्षिणे वटेन दर्यादेगेर एक व्हडलो दाग दिश्टी पडटा. गुगल सर्च केल्यारय तो दिसता. ताचे वयल्यान उदक कितलें प्रदुशीत जालां ताचो अदमास करूं येता. गुगल कित्याक सद्या दोळ्यांनी तो दिसता. अजापाची गजाल म्हळ्यार हो वाठार पर्यावरणाचे नदरेन संवेदनशील म्हूण नोंदयला आसतना सायटी पासून कांय मिटराच्या अंतराचेर हें प्रदूशण पळोवपाक मेळटा. हें उदक PWDच्या सिवेज प्लांटांतल्यान येता असो थळाव्यांचो स्पश्ट आरोप. I've seen some very disturbing visuals of what looks like a sewage effluent discharge at Baina Beach. I think it is a serious matter. From the photographs and from the satellite imagery that I've seen, it appears to originate in the sewage treatment plant at Baina. Untreated raw sewage is being discharged into the Arabian Sea. Baina Beach is a very eco-sensitive area. Such kind of activities will disturb and threaten the marine ecology of the locality. I feel that immediate action ought to be taken by the concerned authorities, and criminal action ought to be initiated against those responsible. बायणा बीच हे एक बीच ट्युरिजमा खातीर आतां वळखले वता आनी ह्या ट्युरिजमा खातीर हांगा जायते वॉटर स्पोर्ट्स तशेंच हांगा जे आयलंड्स आसात तेचेर खंय तरी मिरामार कलंगूट हांगासून वेरियस ट्युरिस्ट बोटींनी येतात आनी आमी पळयता की हे ब्युटिफिकेशन बायणा बीच ब्युटिफिकेशन फेज 1 फेज 2चेर काम चालू जावपाचें आसा. तशें आमी हांगा हायवे जो हांगासून कनेक्टींग जाता तोय दिसना थिंगासून ब्युटिफिकेशन जायते लोक येतात. पूण वायट दिसता की तुमकां सांगपाक की हांगा जे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा म्हणजे म्हाज्या फाटल्यानूच दिसता हे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट नियरली 4-5 years जाले न्यू बांदलेले आनी सांगलेले की हे जो हांगा सिवरेज ट्रिटमेंट आहा हिंगा सिवरेज ट्रिटमेंट करून हांगा बरें उदीक क्लीन उदीक दर्यान सोडटले म्हणून सांगलेले. पूण एक वायट दिसता की सांगपाक की हांगा जे ही जे दिसतात हो जो नाला दिसता तो एकदम वायट परिस्थितीन दिसता कित्याक की हांगा ही एक स्प्रिंग आसली आनी आतां आयज ते स्प्रिंगेचें उदीक जर पळयत जाल्यार एकदम वायट दिसता की हे काळें जाल्लें आसा आनी काळें
आनी काळें जाल्ल्या कारणान आयज हो बीच अख्खो काळो दिसपाक लागलो. आमी जर गुगलार वचून पळयत जाल्यार डायरेक्टली दाखयता की दीस बीच इज टोटली ब्लॅक, एका सायडीसून ब्लॅक स्पॉट दाखोवपाक लागलेलो आसा. तशेंच जर ही सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट असल्या कारणान ही ट्रीट सिवरेज जायना आनी डायरेक्टली हे सिवरेज खंय तरी दर्यान सोडले गेले वता आनी तेचो परिणाम म्हटल्यार हांगा जे फिशरमॅन आहा हांकां खंय तरी इफेक्ट जावपाक लागलो आसा. तांकां वास मारपाक लागलो. सायडीची रेजिडेन्शियल एरिया आहा तांकां खंय तरी त्रास जावपाक लागलो आसा. हे फिशरमॅन जे हांगा दर्यान पांय दवरतात जावं हांगाचे भुरगे जे हांगा आतां फाटल्यान तुमी पयले आसतले हे न्हातात तांकां खंय तरी हांगा हेल्थाक त्रास जावपाक लागलो आसा. जाका लागून दर्यांतलें उदक काळें जावपाक लागलां ती सिवेज बायणाच्या एका गटारांतल्यान येता. PWDच्या 20 MLD सिवेज प्रक्रिया प्रकल्पाच्या समांतर हे गटर पळोवपाक मेळटा. 2017 वर्सा नव्या प्रकल्पाक लागून कच्ची सिवेज प्रक्रिया करिनासतना थेट दर्यांत सोडिल्ल्याचो थळाव्यांनी आरोप केला. ताका लागून थळावे नुस्तेमारी करपी लोक आनी थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. पळयात थळाव्यांच्यो प्रतिक्रिया. त्रास संडोस का पानी पूरे जमा होके समुद्र में छोड़ता ना सर, बहुत त्रास होता, बास आता पानी, लोगों को तकलीफ होता लोग को. बास पानी होले तो तकलीफ होता ही ना. और काला काला पानी जाता है. हाँ वही संडोस रहता ना वो, ऐसा पूरा गंदगी का पानी गोवा का वो पूरा पेशाब का सब पानी इधर ही जा रहा दरिया में जा रहा है. दरिया में अच्छा दरिया है. अभी ऐसा गंदा पानी छोड़ रहा और सरकार बोलना मांगता है. गोवा 360 खातीर हिरू महाले, वास्कोच्यान. शेताकुशीकच्या सरकारी प्रकल्पांनी भरून दवरिल्ल्या उदकाचो शेतकारांक त्रास जाता. मानशेच्या पावण्यो बेकायदेशीर तरेन चल्ल्यात. सरकारान गंभीरतायेन लक्ष दिवचें. दिवाडेच्या शेतकारांनी मिडिया मुखार आपली व्यथा मांडल्या. तिसवाडी दिवाडेच्या शेतकारांक थळावो सरकारी प्रकल्प अडचणीचो जावपाक लागला. तलाट्याक सांगल्यार तो सरळ आवाहन करता जाता तें कर म्हणून. थळाव्या शेतकारांनी आमदार, पंचायत सगळ्यांक सांगून जालें. सरकार आयकना जाल्यार रस्त्यार येतले. शेतकारांची शिटकावणी आयकयात. आतां 2-3 जर पळयत जाल्यार वर्साच्या 12 म्हयने पडलेले आसा. ताका गीम लागना, पावस लागना आनी हे आतां फुट्टा कित्याक लागून मानशेकार कवडां काडटा, ओपन करता आनी थेयता आनी ती उदक भितर घेता आनी उदक जे भायर वचपाक जाय ते भायर वचपाची परती कवड्या लायता. ते उरल्या कारणान हांगासर जाता कितें सगळें कुसता, तो पालो कुसता आनी ती एक व्हडली डंपिंग जाल्ली आसा. चिखलान भरले, चिखलाचो वास येता आनी ते सगळ्यांक ते खरें म्हणजे हानिकारक आसा. अशी वेळ जाता की रस्त्यार उदक पावता पूण आमच्या सरकाराक दिसना, आमदाराक दिसना, पंचायतीक दिसना. आमी पंचायतीकूय लेटरां केली, सरकाराकूय केली, मामलेदाराकूय केली, पण इन्स्पेक्शन जाता. इन्स्पेक्शनाक तो रिपोर्ट पावता ते झाडां जाल्या म्हणून. झाडां कशीं जालीं? उदक थंडाय नासतना थंय झाडां जालीं, उदक येनासतना झाडां जालीं आनी ती झाडां जालीं उदक येनासतना जालीं जाल्यार ते विपरीत जाल्यो. आतां हेका कंट्रोल कोणी करूंक जाय? शेतकाऱ्यांनी करूंक जाय काय सरकारान करूंक जाय? आतां हेका लागून हे कंट्रोल करपाक लागून लोकांनी कितें करप? काही लोक खरे म्हणजे दबून आसा. कित्याक लागून? थंयसर जे पळय वावुरता ते एक खंय तरी पॉलिटिशियन हेजे कडेन लिंक आसा आनी तेंचो पावर चड जाता. ताका लागून आमी कितलेय प्रयत्न केले जाल्यार तांकां खबर आसा हेंचे कडेन कांयच करूंक जावचें ना. शेतकाऱ्याक आयज चॅलेंज करची पडटा कोर्टान. कित्याक लागून चॅलेंज करप? शेतां रावप काय केसीक वचप? हे खरें म्हणजे सरकारान पळोवपाक जाय. कित्याक चलना गांवांत तें पळोवंक जाय, पंचायतीन पळोवपाक जाय. हे कोणाकूच कांयच दिसना. आतां कोणाक उमेद आसा, आमच्या सारकेले थोड्या जाणांक उमेद आसा ते जावंक जाय कशें म्हणून ते हांगासर हें करता. थोड्यांक दिसता पूण कितें आहा ते व्यक्ती कश्यो आसा हें पळयता आनी फाटीं सरता. कोर्टाय कडेन आमी घातलेलें पेटिशन की ही पळय उदकां भरून दवरलेली आसा ती जाता तितले बेगीन काडपाची. माणसो खाया तुमी, आमकां माणसाचें निसाय पडलें ना, पूण शेतकाऱ्यांक रोवपाक दिया. ह्योच आमचें झूज. आनी आतां सरकारा कडेन मागता की हें पळय बेकायदेशीर कितें चल्लेलें आसा, माणसाच्यो पावण्यो जाल्ले आसा, बेकायदेशीर इलेक्शनां काडलेलीं आसा, जनरल बॉडी येनासतना इलेक्शनां काडलेलीं आसा, ती बंद करपाची. कित्याक तो एक सजमता आपूण मामलादारा परस वयर म्हणून. तो म्हणटा स्ट्रेट अवे सांगतात न्हू, जाता तें कर म्हणटा. चॅलेंज हें करात तुमी, कितें चॅलेंज करा मरे आपल्या ऑर्डरी. मुन्नेश गांवकार, तलाटी.
हय तलाटी तो एडमिनिस्ट्रेटर सध्या. गोवा 365 खातीर दिवाडेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत फुडले 5 दीस हवामान सुक्या उरतले. तापमानात काय बदल ना, हवामान खात्याचो अदमास. हे मजगतीं चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. राज्यातले तापमानात फुडले 5 दीस तापमान स्थिर उरतले. राज्यात वेगवेगळ्या वाठारांत धुके दाटिल्ले दिश्टी पडटले. नुस्तेमारी करप्या खातीर कसली सुचोवणी वा शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.